40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंस मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयल्या कुंकळी मतदारसंघात मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक. पूण तांच्याकडे वचच्या पयलीं जाणून घेवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन MGPच्या उमेदवाराक मात दिवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो मॅन्युएल ग्रेगोरियो फर्नांडीस 4243 मतां घेवन कुंकळीचो आमदार जालो. पूण 1994च्या वेंचणुकेन हें नेतृत्व बदललें आनी सुत्रां UGDPच्या आरसीओ आगापिटो डिसुजा कडेन पावले. तांणी 5294 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या शांताराम नायकाक मात दिली. ही कुंकळे मतदारसंघाची आमदारकी 1999च्या वेंचणुकेन आरसीओ डिसुजान इंडियन नॅशनल काँग्रेस खातीर टिकयली आनी 5481 मतां घेवन तांणी BJPच्या उमेदवाराक मात दिली. पूण 2002च्या वेंचणुकेन स्थानीक आमदार आरसीओ डिसुजा जांणी NCPच्या तिकेटीचेर वेंचणूक लढयली ताका इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जोकी आलेमावन मात दिली आनी ते कुंकळीचे आमदार जाले. तांणी 6426 मतां घेवन जैत मेळयली. हे नेतृत्व जोकी आलेमावन 2007च्या वेंचणुकेन टिकयले आनी ताणें UGDPच्या उमेदवाराक हरयलो. त्या वेंचणुकेन जोकी आलेमावन 8909 मतां घेवन जैत मेळयली. पूण जोकीची आमदारकी 2012 सालच्या वेंचणुकेन BJPच्या सुभाष नायकान सोंपयली. ताणें 7738 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या जोकी आलेमावाक मात दिली आनी ह्या मतदारसंघाचें नेतृत्व मेळयलें. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सान आनी पळोवया हो मतदारसंघ हांगासरल्यात ह्या मतदार राजा कडच्यान. माझे नाव शशांक देसाय. माय नेम इज शशांक देसाय अँड आय एम कावन्सिलर ऑफ कुंकोलीम म्युनिसिपल कावन्सील. आयज आमच्या कुंकळ्याक एक मोठो विशय आसा आनी तो विशय म्हणल्यार पोल्युशनाचो. आज कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटींग प्रिमायसिसां भितर 25 टन्स ऑफ हॅझर्डस वेस्ट आज थिंगा डंप करून दवरलो आसा. आनी जेन्ना 2012 जेन्ना आमचो MLA बाब राजन नायक याणे आमकां आश्वासन दिल्लें की ह्या ज्या इंडस्ट्रियल स्टेटींगचो हॅझर्डस वेस्ट आसा तो काडून उडयतलो म्हणून, पूण तेणें आयज पर्यंत तें आश्वासन ताचें पूर्ण जावंक ना. तेणें आमकां सांगलें की ज्यो फीश मिल्स थिंगा येयल्ल्यो आसात त्यो फीश मिल्स आणकी चड थिंगा फीश मिल आनी येवपा दिवपा ना. त्याच प्रमाणे ज्यो ते युनीट आसात ते जे युनीट पोल्यूट करतात हाचे एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन, हे इंडस्ट्रियल युनिटां भितर आशिल्ले जे पोल्युटेड इंडस्ट्रीज आपूण स्टॉप करतलो म्हणून. पूण आज पर्यंत एकूय विशय तो सोडूंक शकलो ना. 2012च्या इलेक्शनाक ह्या गव्हर्मेंटाक BJPच्या लोकांनी फूल मॅन्डेट दिवन निवडून हाडलो, कितें तरी परिवर्तन तो करतलो म्हणून. पूण आज पर्यंत पळोवपाक गेल्यार कांयच परिवर्तन जालें ना. आज पर्यंत तो गव्हर्मेंट टोटली फेल्युअर जाल्लो आसा आनी आयज लोकांनी ठरयल्लें आसा की ह्या गव्हर्मेंटाक घरा धाडून एक न्यू आनीक गव्हर्मेंट हाडून एक परिवर्तन आमी घडोवन हाडटले अशें म्हणून. I am Ashish Norona and I am with जोकी आलेमांव. हांव जोकी आलेमांव सांगता कित्याक आसा तेवूय बी हांव सांगपाक सोदतां की जेन्ना 2002 वर्सान तो इलेक्शनाक बशिल्लो तेन्ना हांव बाबा आर्याशी सांगाताक आशिल्लो. बट फ्रॉम 2005 I am with जोकी आलेमांव. Why? Because he has ushered in a lot of development in Kunkoli wherein no other MLA had done so much of work and development in our constituency. आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या मतदारसंघात इतलो डेव्हलपमेंट जालो की हांव सारको एक फॅन कसो जालो बाब जोकीचो. आनी आयज पासून हांव बाब जोकी आलेमांवच्या सांगाताक आसा. कित्याक आमच्या गांवांत जें पळय डेव्हलपमेंट जाता तें आमच्या कुंकळ्यांक उत्ता. तो घेवन तो वारका वचना. सो ताका लागून आतां थोडे म्हणटात ताचेर हें कोत्तात कितें तो भायलो म्हणून, तो आवटसायडर म्हणटात. पूण म्हाका जाल्यार दिसता तो आवटसायडर म्हूण तो कितें कोत्ता तें घरा घेवन वचना म्हूण. आतां ते आवटसायडर म्हणटा ते ताणेंच वयर काडले मनीस ताका आवटसायडर म्हणटा. आतां हांव म्हणटा, आतां बाब क्लेफास म्हणटा आपण मोंतेराक सपोर्ट करतलो वो आपण देवेंद्राक सपोर्ट करतलो. पूण आपण जोकी आलेमांक सपोर्ट करपाना कित्याक तो आवटसायडर म्हणून.
पूण हांव बाब क्लेफासाक विचारपाक सोदतां की तूं आतां कुर्तोरी वचोन ZP इलेक्ट जालो जाल्यार तूं आवटसायडर न्हू थिंगा, तूं आवटसायडर इनसायडर म्हणून बसलो थिंगा. पूण हें स्टेटमेंट करतना म्हाका दिसता बाब क्लेफासान रिजायन जावन ताणें हो स्टेटमेंट करपाक जाय. सिंपली कितें हें म्हणपाक जायना. आनी दीस इज एन इन्सल्ट फॉर द कुर्तोरी पीपल बिकॉज दे हॅव इलेक्टेड हिम, नॉट बिकॉज ही इज आवटसायडर ऑर इनसायडर. आमकां आतां बाब मारियो आमचो तो वचोन कोमा बसलो आमगे माडिगोट्यान मुगे वॉर्डान तो वचोन कोमा बसलो. लोकांनी ते कित्याक इलेक्ट केला? लोकांनी ते इलेक्ट केला बिकॉज ही वील डू सम डेव्हलपमेंट इन दॅट वॉर्ड. आनी ताका लागून हांव कितें म्हणटा, आतां आमी जोकीन आमकां कित्याक जावं जोकीन आमकां कोण दाखयलां, खंयच्याय MLAन कोण दाखयलें ना. लास्ट 5 years आतां आमी चोयलां, आमी म्हणलें न्यू फेस हाडली, आमगे गांवचो हाडलो. कितें केलें? कांय केलें ना. देर इज नो डेव्हलपमेंट. I am not convinced that Rajan has done any development. I am not convinced. But एक मिनट हांव फकत इतलें सांगपाक सोदतां, दिस टायम इट वील बी नॉट पार्टी बेस्ड इलेक्शन्स बट इट वील बी इंडिविज्युअल. तुमी इलेक्शन जेन्ना वोट मारतले तेन्ना तुमी इंडिविज्युअल पळोवचो, पार्टी पळोवची न्हू. इंडिविज्युअल पळयात, तेची कॅपेसिटी पळयात आनी तुमी सपोर्ट करचो. दोन व्यू असा, एक म्हणटा स्थानिक आमदार इज नॉट हॅपी विथ द स्थानिक आमदार, एक म्हणटा की भायलो आमदार आनी येते. सो तुमचे ओपनिंग रिमार्क्स कितें आसतले? म्हजें नांव मारियो मोरायस, हांव वायस चेअरपर्सन कुंकोलीम म्युनिसिपल कावन्सिलाचो. एज पर सेक्शन 184F ऑफ गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट आमच्या कुंकोलींक एक डेव्हलपमेंट प्लॅन करचो म्हूण आहा एज पर म्युनिसिपालिटी एक्ट. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता जेन्ना हांव बाब जोकी आलेमाचो पर्सनल सेक्रेटरी आसलो तेन्ना हो डेव्हलपमेंट प्लॅन बाब जोकी आलेमान घडलोलो. आनी तितूंत म्हाका सांगपाक जाय पयलें म्हळ्यार बाब जोकी आलेमान 7 वंडर्स ऑफ कुंकोलीम म्युनिसिपल एरिया हें करून दवरलें आहा. आतां स्पेशियस बस स्टँड सगल्यांच्या दोळ्या मुखार आहा, तेच परी मार्केट कॉम्प्लेक्स दोळ्या मुखार आहा, इंटरनॅशनल फुटबॉल ग्रावंड जे आमचे इंडियन टिम्यो इवन एशियन टिम्यो हेडोन गेल्ल्यात ह्या ग्रावंडाचेर. मागीर आमचें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आनीक ऑडिटोरियम हेवूय कोल्लोलें आहा बाब जोकी आलेमान. तेच परी चिफ्टेन्स मेमोरियल एंड फ्रिडम फायटर्स पार्क हेवूय बी करून दवरलें आहा. आनीक इंडोर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी आनी कम्युनिटी सेंटर ह्यो 6 वंडर प्रोजेक्ट्स ऑफ कुंकोली करून दवरले आहा. आनीक 7वी वंडर प्रोजेक्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट, हो प्रोजेक्ट जायना आशिल्लो पूण हांवें पेपर वर्क करून बाब जोकी आलेमाच्या अंडर हो आमी 7वो वंडर प्रोजेक्ट घडोवन हाडलो आहा. तें म्हणल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट जावन आशिल्लो आनीक जायते लोक आडकोडे हाडटालेत, जमीन दिना आसलेत. पूण बाब जोकी आलेमा मुखार सरोन हांवें सगलें 100% पेपर वर्क करून कोणाकूय खबर ना ती जमीन कोणाची. पूण एक पाटी तो प्रोजेक्ट वयर येयलो म्हणटरीच सगळे लोक खुशाल जाले. पूण म्हाका हांव सिंतीर आहा कित्याक काय म्हळ्यार ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट सारकें फंक्शन जायना. आतां गेल्ले 5 वर्साक थिंगा ती मेशिनरी रोटन जाता, रोटन रस्टी जाता. म्हाका दिसता ही ड्युटी आमच्या न्यू MLA आसलो बाब राजन नायक, ही तेगेली ड्युटी जावन आशिल्ली. आनी एक दुखीची वस्त म्हळ्यार ही गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट एज पर हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे कोल्लें, पूण तितून आतां कॅटल पावंड म्हूण एक शेड घायलां. आतां म्हाका खबर ना कुंकोळकार कितकोन वगे आहाय ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाक कॅटल पावंड शेड कितकोन येवपा जाता तें म्हाका समना. सेकंड म्हळ्यार सेग्रिगेशन सारकें जायना. हांव जरी तर म्युनिसिपल कावन्सिलाचो वायस चेअरपर्सन आहा पूण म्हजें एक्सपिरियन्स आनी म्हजें वेज ऑफ हँडलींग हे अदर कावन्सिलर्स ओ चेअरपर्सन ओ चीफ ऑफिसर मानून घेयनात. सांगपाचें म्हळ्यार म्हजे 2 क्रिमिनल केसीस घायल्याय, फॉल्स क्रिमिनल केसीस, तेज परी इलेक्शन पेटिशनींग घायलां हांव डिस्क्वॉलिफाय करचें म्हूण म्हाका. पूण हांव कांय भिना कित्याक तें लिगली एक्शन आमी घेतलें कितें घेवपा आहा तें. आतां मुखार आमचें बाब जोकी आलेमाचें विजन आहा. हो आमचो डेव्हलपमेंट प्लॅन हांव पयलें सांगलोलें तो डेव्हलपमेंट प्लॅन
वो डेव्हलपमेंट प्लॅन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एप्रूव जाल्लो आहा. हे सगळे प्रोजेक्ट ओपन प्लेग्रावंड, स्विमींग पूल, मागीर तुगेले ओपन गार्डन, एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, रवींद्र भवन, गव्हर्मेंट ITI एंड सायन्स सेंटर. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्साचो बिल्डिंगूय रेडी जाल्लें आहा. आनी म्हाका खुशालकाय भोगता हे एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सांक सगळे प्रेसाचो रूम आसतलो आनी सिनियर सिटीजन युथान रूम आसतलो. पूण हो प्रोजेक्ट आतां सद्याक आमच्या आतांच्या MLAन पेंडींग दवरला. हांव नको तो रोड वायडनींग आसलो लागून बस स्टँडा ऑपोजीट तें लागून पेंडींग दवरला MLAन आतांच्या. म्हाका पुरी खात्री आहा बाब जोकी आलमा येयलो म्हणटकूच हे सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जातले म्हूण. थँक्यू. Julio De Silva, founder, General Secretary, Gaon Bhavancho Ekvot, Chandor. The first point that I want to raise, or muddu munche, development as a orth kite. Development is not construction of road, widening of road, construction of gutters, construction of culverts, setting up transformers. That is infrastructure. Oxford Dictionary defines development, and I quote, it defines development as a place where new industries are erected to provide employment or provide jobs for the unemployed. Ye huintor zala kunkolyanto kunkoli industrial estate aha tin kitu kunkolkaran series melya ata na mun sangila. So what is development? Setting up a playground, constructing a bus stand, that is not development. Development is where we have jobs in our constituency. We don't have to travel outside our constituency for jobs. आनी म्हाका हें मुद्दम करून सांगूंक जाय कित्याक हांव चांदोचो. चांद्रा आख्ख्या संवसारांत फामाद आहा, कॅपिटल ऑफ कदंबा डिनेस्टी इन द 11th century. हेरिटेज टुरिजम आमच्यान चांद्र करून जातालें. चांदोच्या लोकांक चांद्रांतूच सिरीस करून जाताली, पूण तें कोणें केलें ना. बरें, आतां न्यू टुरिजम मास्टर प्लॅन तयार केला. तितूंत लिजर एंड टुरिजम म्हणून एक सेक्टर आहा. तितूंत चांदोचें नांव जायत पाट काडलां. होम स्टेज आहाय, विलेज वॉक्स आहाय, हे सगळें जाता. आनी आमगे चांद्रान जायत स्कोप आहा. चांद्रान जायत हेरिटेज हावजीस आहाय. 2010 टुरिजम डिपार्टमेंटान हेरिटेज हावजीसाचें लिस्ट तयार केल्लें. तितूंत चांदोची थोडी घरां आहाय, तें लिस्ट परतून तयार कराय. होम स्टेज जे म्हणटा आमी हेरिटेज हावजांक तर आदार दिलो जाल्यार लोकांक थिंग रावपा जाता. चांद्रसून रोपवे करून आमी सेकंड हायेस्ट हिलॉक इन गोवा, चंद्रेश्वर, पारोडा आहा. आमगली कॉन्स्टिट्युएन्सी. वी कॅन हॅव अ रोपवे फ्रॉम शांदोर टू पारोडा, or from Paroda to 7 temples or Sat Mandir Kunkoli. That is how we can develop this area as tourism point of interest and provide employment for local people. And tourism चे करपा जाल्यार आमको व्हडली लिस्ट आहा. बरें, डेव्हलपमेंट करपाक जायत केलें म्हणटा. जोकी आलेमान जायत डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा. मुद्दाम हांव तेजें नांव घेता कित्याक तेजें नांव घेयलो आहा. पूण हो डेव्हलपमेंट खऱ्यांनी लोकां खातीर केला काय आपल्या स्वता खातीर केलें तेंय पळोवपा जाय. कित्याक दांडेवाडा टू चांद्रा रस्त्याचें रुंदीकरण जोकी आलेमान केल्लें. इन्सिडेंटली हो रस्तो पुर्तुगेजां तेंपार केल्लो, द फर्स्ट रोड, आनी तेजें फावंडेशन स्टोन अजून चांद्रा आहा. हें रुंदीकरण केलां तें गोंयचे चांदोच्या लोकां फायद्या न्हू. तेगे मिना ट्रक हाडपाक, मायनींग ट्रक्स ओर ट्रान्सपोर्ट करपाक केल्लें. रस्ते रुंद केले, कालवट सारको करून कालवट कोसळ्ळे, ते आतां राजनान सारके केले. आनी आतां परतून मायनींग स्टार्ट जालें तशें परतून तो रस्तो त्या ट्रकांक, मायनींग ट्रक व्हरोंक आमगे लोकांक फायद्या न्हू. सो वी हॅव टू ऑल्सो चॅक वेदर द सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट इज फॉर द पीपल or is it for their own vested interest. बरें, आतां रेल्वे ओवरब्रिज जाय म्हणटा आमी चांद्रा, कित्याक लेवल क्रॉसींग जाता, जायत लोकांक त्रास जाताय. आतां सद्याक गेट आहा, लेवल क्रॉसींग आहा, थिंगाच ब्रिज मागल्यार ना म्हणटाय ते म्हणटा कितें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मार्क केलो आहा, थिंग ब्रिज करूंक जाय. थिंग ब्रिज करूंक जाय तो लोकां खातीर, because Girdoli and Shandor, the distance will be increased by at least another 8 kilometers. If I'm wrong, Tony will correct me. If the new bridge under Major District Road comes. Major District Road bridge is proposed for the mining trucks, because then that reduces the distance from the port to the mining villages in Sangen Taluka. So one has to check for whom this so-called development is. Infrastructure provide karung, garbage management has failed. When Alice Sequeira was the power minister, Raya village was provided with underground electric cabling. Why Shandor, which is a historical place, has not been provided till today? Because nobody has bothered. And our present MLA is not a one who's going to fight and demand things.
तो बरो मनीस म्हणटाय बरो पण ते सगळो फायदो घेताय सो नथिंग हॅज हॅपन lot of development in urban area, no development in rural areas, and the reason is simple. As per 2016 voter list, 28,500 voters are there in Kunkoli constituency. Equally divided, 50% in rural areas, which are the 6 village panchayats of Makazana, Girdoli, Shandor, Paroda, Ambauli, and Bali, and 50% in Kunkoli municipal area. So naturally, Kunkoli municipal area gets major funds, gets most of the funds diverted here because the voters are more and they decide who wins. And Rajan won the last elections only by taking a lead in Kunkoli municipal area and Bali Panchayat areas. Other panchayats, he was way behind. In Makazana, he was ranked 4th. In Paroda, he was ranked 2. In Shandor and Girdoli, he was ranked 3rd. And yet he won. What you're saying is development जे जाला किंवा जाता but तो स्वार्थ कोणाचो, that is what you want to make a point, your opening remarks. I'm Tony Dias, come from Shandor. I'm a South Goa Youth Congress General Secretary. आमगे एक मेजर इश्यू म्हणटाय तो आतां जुले बाबान सांगिल्ला आमगे ओवर ब्रिज. सो इलेक्शन जालें आमचे MP इलेक्शन जालें तेदो आमकां आमगे BJP मेंबरान येवन सांगलोलें आमकां येको तो म्हूण रस्तो आमकां ओवर ब्रिज बांदून दिता विदीन 6 months. दोनूय जर आमगे येयले जाल्यार सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा 6 months भितर. पूण ऑल फॉल्स प्रॉमिसीस आमकां कांय केलो ना. आतां कितू तेंप जालो आमी ते ब्रिजे लागून जायत मेजर प्रॉब्लम म्हणल्यार ब्रिज आमकां लोक आडोन वताय काम जायना सारकी. And second thing, I'm a Cleophas Dias supporter. At election, Paulo Asai, last 4.5 years, Zale, आमगे गिरदोली शांदोर and म्हाका नाम कोणे चोयल ना. तो आमकां पयलसान आमकां हेल्प करपाक जायत तें डेव्हलप केला क्लेफस डायसान. हांव कोणाचे एगेन्स्ट उलयना. पूण आतां लास्ट 4.5 years खंय आहले पॉलिटिशियन. याद जाले 3 म्हयने 4 म्हयने जाले आतां इलेक्शन पॉलिटिक्सान बसपाक सोदताय ते. कितें डेव्हलप करपा जाय कितें करपा जाय लोकांक पयलीं मेळपा जाला पयलसान स्टार्टींग तुमगे ग्रावंड वर्क पयलसान कॉमेस करपा जाय आसलो. दॅट्स इट. Okay. And your remarks? Faustina Coutinho from Kunkoli. This is a very fresh and new terrain for me, and I've never ever spoken like this in a group like this or on a platform like this. So I would like to I would just like to bring to a simple message to all Goans and people from Kunkoli in particular, to select somebody who's good, who will conscientiously be really, working for the upliftment of the people of Goa and bring about a change. The difference can come only through, Goa is rotting from within. Actually, if you ask me, it's rotting. People are just so helpless. We cannot do. The common people like us, simple people have no say. There is nobody to listen. The moment they come, they get elected, they do what they like, and then finally some people who really benefit a little crumbs from here and they will make a noise and bring them up again for elections. So I would give one simple message. Just look around. See the person from many years, like just now this person has said, many years down the line, he has been working unassuming, very quietly. Look at the person, don't look at the party. Just for once, let's, pick a person from any party, maybe BJP, Congress, whatever, wherever. Go forward. How many parties are there? I myself don't know. But pick the right person. Pick the person who is really, has a conscience, who will fear evil but not fear good, to do good. The moment they come into the party, they do whatever the other party says. The party ideology, they go following that. And they forget the good that they had come, the intentions they had. Okay, so let's, at least for once, take the power into our hands, people, and give the people who are really quietly, unassumingly working, give them a chance. Give them to come up, whichever party it may be. I really feel we should take the controls again,
simple people should take control back, whatever it may be. Maybe the BJP, there are some good people. Maybe in the Congress, there are some good people, you know, who will not follow all the... So basically, you want to say is you want a Yeah. good person to be Yeah, elected who and is hardworking, I who's been... I support one person whom I know for a very long time, and he is Mervyn. I don't know which party he will join later, but he has been very, very, you know, very quiet, unassuming, very soft-spoken, and very approachable. I would suggest, you know. Okay, fine. हांव सिद्धार्थ कांबली, एक्स डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ काँग्रेस आनी प्रेझेंटली ब्लॉक मेंबर आसा आनी हांव सपोर्ट एडवोकेट जॉन मंदिराचो. सो आमी ऑलरेडी लास्ट 7 years आमी दोन ऑलरेडी ऑफिस ओपन करून दवरलेली आहा आमचे पब्लीक लोकांक ग्रिवन्सीस हे करपाक. आमचे 2 इश्यू आसा कितें की जे बेजीक नेसेसिटी आसा, फॉर एग्जाम्पल आसा कितें एम्बुलन्स. जे लास्ट टायमार आमचे BJPच्यान इनॉग्रेशन एम्बुलन्स हाडून हंय म्युनिसिपालिटीक इनॉग्रेशन केलें, पूण आमचे कडेन हंय एम्बुलन्स कॉन्स्टिट्यूट दिसत ना. 4.5 वर्सां जालीं. जे एक सामकें प्रायोरिटी आसा आमच्या लोकांक. खंयच्या पार्टीचो जावं सगळ्यांक गरज पडटा. दुसरी गजाल आसा की आमचे कडेन फायर ब्रिगेड ना आसा. जे हंय सरावंडींग एरिया कितली हें आसा तांकां फायर ब्रिगेड आमकां मडगांवच्यान हाडूंक पडटा. बाय द टायम हंय येता म्हणल्यार आमची घरां लासून गेली. एग्जाम्पल प्रेझेंट MLAचे वॉर्डाक लास्ट एक उजो पेटलेलो एक घराक, तें फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार तेजो गोबर जालो. सो हे जे बेजीक नेसेसिटी आहा ती 15 वर्सां आमकां टोटली निग्लेक्ट केलेली आहा आनी आमच्या दोळ्यांक उदक लायलेलें आहा. फकत पेपराचेर दिश्टी पडटा आमकां हें केलां तें केलें म्हणून, कॉन्क्रीट कांय ना. सो आतां आनी जें आसा जें मार्केट बांदलेलें आसा तें मार्केट पळोवपाक गेलें जाल्यार जे कॉमन जे भाजीपालो बी घेवन बसता, गाडे घेवन बसता, तेंचे हिताक लागून कांय ना थंय. कित्याक ताका सेक्युरिटीच ना. ते रातचे धापून वयता आनी रातचे तेंचे सगळे कोणी चोरून व्हरतात. सो हेजे कोण बेर करतलो. सो तेमी एक प्रायोरिटी घेवची आनी थंय सगळें मॅस करून दवरलें. अरेंजमेंट कांयच ना. आमी सगळे वचोन ते वेंडर्स वचोन म्युनिसिपालिटीक एप्रोच केलें, MLAक एप्रोच केलें, सगळ्यांक केलें, पूण कोण एक्शन घेयना. सो जे पब्लिकाच्या हिताक लागून आहा तेमी सगळ्यांनी काम करचें अशें म्हाका दिसता. सो बेसीक नेसेसिटीज ना म्हणटा आनी प्रोएक्टिवनेस ना म्हणटा फॉर द लास्ट 15 years. म्हजें नांव एलिस्टर डिसोजा, हांव कुंकोलीचो. पयलें कॉमर्स सुरवात करचे पयलीं हांव सभासकी दितां प्रुडंट मिडियाक. ही तेमी जमात घेतली म्हूण आनी आमकां सगल्यांक एकठांय आमचे सगळे व्यूज सगल्यांच्या मुखार घालूंक हो आमकां सवयक दिलो म्हूण. द इम्पॉर्टंट इश्यूज आज आमकां ही जमात घेतल्या ती इश्यूज कितें आसात, कुंकोळीचे कितें इश्यूज आसात ते सांग. आतां जायते जाण उलयल्यात आमचे हे आमचे डेवलॉपमेंटाचेर. जायते गांवां उलयल्यात डेवलॉपमेंटाचेर. खरो डेवलॉपमेंट म्हळ्यार कितें? खरो डेवलॉपमेंट म्हटलो आमच्या घरांक जो जाता तो डेवलॉपमेंट, जो आज पासून कोणेंच करूंक ना. जायते काँग्रेसाचे मिनिस्टर येवन गेले, काँग्रेस पार्टी येवन गेली, तेज्या पयलीं गेली, आतां BJP पार्टीन गेली. घरांक डेवलॉपमेंट जावंकूच ना. घरांक डेवलॉपमेंट कसो जातलो? आमकां जें उदकाचें बील आहा तें उणें जातलें. लायटीचीं बिलां आसात तें उणी करात. आमकां मॅडिकल फॅसिलिटीज फ्री करात. दिल्ली जाता तशें वखदांक पयसो दिवपाक पडना, तुमकां एक्सरे पयसो दिवपाक पडना, तुमकां मॅडिकल टेस्ट करपाक तुमकां पयसो लागना. फुंक्याक जातात. हो असलो डेवलॉपमेंट आमकां जाय. असलो डेवलॉपमेंट केल्यारूच आमचें डेवलॉपमेंट जातलें. ह्या रस्त्यांचें केल्यार एक मार्केट बांदल्यार अनप्लॅन डेवलॉपमेंट करून कसलोच डेवलॉपमेंट जायना. एक इंडस्ट्रीज आतां जुलियो बाब उलयला इंडस्ट्री घातल्यात, बट ते इंडस्ट्रीक तेमी हिंगा जॉब क्रिएट करपाक कुंकोळकारांक कांयच सहयोग दिलो ना. कसलो सहयोग आसा? कसलें ट्रेनींग आसा? आमचे कुंकोळकार भाव तारवार आसतात, चडशे आतां पुर्तुगेज पासपोर्ट करून गेल्यात, आपल्या सगळे बाट सगळे सोडून गेल्यात. कित्याक हिंगा आमकां सिरीज दिवंक जायना. काँग्रेसान 10 वर्सां चलयली, तेच्या फाटल्यान BJPनूय चलयली. आजून म्हळ्यार आमचे भाव सगळे भायल्या गांवांनी भोंवतात. हो आमचो डेवलॉपमेंट. आनी थोडे पेपरां छापतात आनी म्हणटात आपण मार्केट बांदिलां, आपण रस्ते बांदल्यात, कोणे म्हणटा पूल बांदल्यात, आनी कोणे हो डेवलॉपमेंट करून कसलो फायदो? हो कोण चलयतलो? हो कोण वयतलो रस्त्यांचेर? आमचे जले गांवचे भाव सर भायर वतात जाल्यार ह्या बिल्डिंगांनी ह्या मार्केटांनी कोण भोंवतलो? हे इंडस्ट्रीज तुमी हाडून घातल्यात, इतल्यो वर्सां लास्ट 15 वर्सां इंडस्ट्री हाडून घातल्यात तुमी. तितून कोण चलयता? कोण गोंयकार आसात थिंगा? कोण आसात आमचे कोंकणीचे भाव? कितले आसात? ते हो डेवलॉपमेंट आमकां जायो. आमी आम आदमी पार्टी केपाड हाडूंक भायर सरल्यात सगळे. कित्याक आमचो डेवलॉपमेंट घरांक जावपाक जाय. बरें एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन,
जे इंडस्ट्रीज येतात तांकां पयलें प्लॅन आसूं जाय कितलो लेबर वॉट कायंड ऑफ people are going to be trained here, who are the people who are going to work in the industries, how many people of Kunkoli will get a job. That is important, not the development, not big facilities that nobody of the Kunkoli people are going to go and sit and wait in long What you want to queues. say is you need a planning, especially जेन्ना एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तेन्ना प्लॅनिंग आसपाक जाय. इंडस्ट्री आसा जाल्यार ते लोकांक ते बेनिफीट जाता काय ना. आनी सेकंडली कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट वॉट ही सेज इज रोड्स करा हें ते दीस आय थिंक इज वॉट यू वॉन्ट टू से इज ऑल कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट अँड दॅट वी शुड डू बट हावेवर घरा कडेन पयलीं डेव्हलपमेंट जाता आमच्या मेरेन डेव्हलपमेंट पावपाक जाय. My name is Brian James Pereira. I'm from Giddoli, Chandor. First thing I would just like to clarify Asis's point. I'm a supporter of Clefas. As per what you said, that he says that he is outsider and Boso Zaina and all. Then he has only supported the decision taken by the bloc, by the Congress bloc, which has taken a decision saying that they should not give a ticket, a Congress ticket, to a non-voter of the constituency. This is first thing. And second thing, what you mean to say that he sat in Kutturi. In Kutturi, for the ZP election was not fought on any party line. He did not sit on any party ticket. He sat as an independent. Thirdly, I would like to tell you, Asis, that part of Kutturi, comes, Makazana comes, and the people of Makazana got together and told Clefas that you contest, and we, along with our fellow friends from Kutturi, will support you. This is just a clarification that I want to give you, nothing else. Okay, it's now regarding Clefas. For the past 4.5 years, Chandor, Giddoli was neglected with supplies of electricity, fixtures. There was no one to look into the gutter cleanings where manpower was given, where he assisted us for the past 4.5 years. The panchayats also had supported him. But as of now, I don't know for what reasons, certain panchas and panchayats, they have gone away from, for what reasons best known to them. But in whatever manner we had any grievances, irrespective of the issue, he was always there to help us. And I see that if he has done so much now, being just a ZP, if he's been elected as an MLA, he'll surely do a lot of things. This much faith I have, and the people of Giddoli also have. That's what I want to say. प्रवीण अवधी आणि आम आदमी पार्टीक हांव सपोर्ट करता. तर आज एक असो मुद्दो आसा, आज तुमी सगळ्यांनी डिस्कस केलें की पोल्युशनाचेर, ट्रॅफिक कंजेशन, हें बाकीची सगळी रटावळ जाताल्यो. तर हांव एल्विसाक सपोर्ट करपा खातीर आज ह्या खातीर भायर सरलां, तर तांणी नागरी सेवेक आसतना खुबश्या डिपार्टमेंटांक तांणी काम केलें. सगळी डिपार्टमेंटांनी भोवून करून तांकां एक अशें कळ्ळें की एक पॉलिटिकल लेवलाचेर तर तांच्या ऑफिसरांक किंवा बाकीच्या बारीक सेवा करताल्या लोकांक गव्हर्मेंटाच्या तर हे आमदार मंत्री कशे सतायतात, कशे प्रेशरायज करून काम घेतात. तर आज हो एक मुद्दो आसा की ह्या सगळे चारय स्तरांचें काम करून एल्विसाक हें अशें कळून आयलें की आपणें कितें तरी कुंकळकारां खातीर करचें. ही एक भावना, उत्स्फूर्त भावना घेवन तो भायर सरलो. तांणी नागरी सेवेचो राजिनामो दिलो. तर 28 जुनाक तांणी दिल्लें रेजिग्नेशन लेटर तें कशेंच एक्सेप्ट करूं ना 3 म्हयने म्हणल्यार. ते पयर सप्टेंबराच्या म्हयन्याक एक्सेप्ट केलें. तें जातकीच ताणें पयलो प्रचार केल्लो तो कुंकळकाराचो, कुंकळेक कितें जावपा जाय म्हणटा ताजो. तर इंडस्ट्रीज, पोल्युशन, कंजेशन ऑफ रोड्स, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी हें सगळी ध्यानाक घेवनूच तो एक भायर सरला. तेन्ना हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता कुंकळच्या मतदारां कडेन की ह्या वेळार एक कॅन्डिडेट पळोवन तुमी भायर सरव आनी तुमी एल्विस बाबाक सपोर्ट करचो आनी आम आदमी पार्टीक निवडून हाडची. तुमच्या सगळ्यांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव रेसन आल्मेडा, चेअरमॅन ऑफ ग्रीन गोवा फावंडेशन, आनी हांव कुंकळ्ळेचोच म्हणटा. हांव कुंकळ्ळेचे इश्यू थोडे हायलायट करपाक सोदता. पयस सुवातेर आमच्या कुंकळ्ळे मुन्सिपालिटीन 3,79,00,000 फ्रॉड केले. आज पयल्यान FIR कोणाचेंय नांव ना. केस घायल्या, ऑडिट रिपोर्ट लायला, FIR तेसो दामून दवरला. तो मॅटर आमी हायकोर्टान धाडलो. आमी चयलो एक सरकार गेलो, दुसरो सरकार येयलो म्हूण. दुसरो सरकार तरी कितें कोतो काय म्हण, हे इश्यूआचेर कांय ना. दुसरी गोश्ट, आज तर मुन्सिपालिटी चलता तें एक काम सारकें चलना. आख्ख्या मुन्सिपालिटीक तर आज चॅक करपाक गेलाले फॉल्स सर्टिफिकेट लावन, बर्थ सर्टिफिकेट आनी एड्युकेशन सर्टिफिकेट लावन जॉब दिलो आहाय. हेजेर इन्क्वायरी मागयली.